the House unanimously resolves and recommends the government that self-defense training classes by qualified trainers should be introduced for female students at the grassroots level, tailored to fit into school and college curriculum within the NCRT, SCRT, and within NEP framework, and for women across sectors, especially rural areas, so that the goal of women empowerment will be achieved. Urge the government to allocate resource for trained instructor, structured module, and proper monitoring. This program must be implemented urgently and uniformly across Goa, ensuring that every girl has access to this vital skill. परिस्थिती आमकां बदलपाचो काहीतरी एफर्ट्स घालचे पडटले आनी हे एफर्ट्स जर घालतलो जाल्यार ह्या स्कुला पासूनच तांकां हे शिक्षण दिवप खूब इम्पॉर्टंट आहा स्पीकर सर. I would request the Chief Minister to have some classes from a specialist. It could be both girls, could be a lady instructor. स्पीकर सर हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता बींग गोवा 100% लिटरसी आनी त्याच बरोबर हायस्कूल आनी हाय सेकंडरी पयली गजाल आमी कावन्सिलर्स अपॉयंट केल्या आनी हे कावन्सिलर्स अपॉयंट करता आसतना तेंच्या कडेन 1-to-1 कावन्सिलींग आसतलें हें सातत्यान आमी करता. ऑलरेडी म्हज्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन डिस्कस केलां की सगळ्या पी टिचरांक फ्रॉम द एडेड स्कूल गव्हर्मेंट स्कूल हाय सेकंडरी ह्या सगळ्या जाणांक सेल्फ डिफेन्स कशा पद्दतीन तांकां शिकपाक म्हणजे प्रिलिमिनरी तांकां जें कळपाक जाय प्रायमरी तांकां कितें करूंक जाय हें शिकोवचें आनी ते विदीन दॅट पी पिरियड हें शिकोवचें म्हणजे तितूरूच ते कशा पद्दतीन एकोमोडेट करूंक शकतले हाजो विचार करून आमी डिपार्टमेंटान ऑलरेडी डिसिजन घेतला की पी टिचरांक आमी वेल ट्रेन करून तांकां शिकोवपाची प्रोविजन जी आसा तातूंतल्यान करता. हांव ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिता.